एनओसीच्या नावाखाला पैसे खाऊन वयल्यान घराच्या बांदकामाची मोडतोड केल्ल्याच्या आरोपान कांयच तथ्य ना अशें स्पश्टीकरण साळ पंचायतीची पंचवांगडी दिव्या नायक हिचो घोव देविदास नायक हांणी दिला। ह्या प्रकरणा फाटल्यान राजकारण आसूं येता, वेळ येतकीच सगळें स्पश्ट जातलें अशें ताचें म्हणणें। घर बांदकामाक एनओसी दिवपाच्या नावाखाला साळ पंचायतीचे बायल पंचवांगडीचो घोव देविदास नायक हांणी आपल्या कडल्यान पैसे लुटल्यात। पैसे दिवप बंद करतकीच ताणें हेरांच्या मजतीन आपल्या घराच्या बांदकामाची मोडतोड केल्ल्याचो दावो दिप्ती नायक हिणें केल्लो। ह्या प्रकरणात दिप्ती नायक हिणें शुक्रारा सांजे दिवचल पुलिशेंत देविदास नायक आनी हेर 5 जाणां आड कागाळूय दाखल केल्ली। दुसरे वटेन दिप्ती नायकान आपल्याचेर केल्ल्या आरोपात कांयच तथ्य ना अशें स्पश्टीकरण साळ पंचायतीची पंचवांगडी दिव्या नायक हिचो घोव देविदास नायक हांणी दिलें। घर पाडच्या पयलीं सर म्हाका सांगलें की पंचायतीक मातशें कितें भागोवचें पडटलें म्हणून। मी म्हटलें बरें सर म्हटलें कितें तें म्हाका तुमी सांगा आनी भागोवया म्हटलें। एक दीस असो आमगे तो येयलो आनी तेणी म्हटलें पंचायतीक दिवचें पडटलें। बरें म्हटलें मागीर म्हाजे कडेन कॅश जे आसलेले घरान पळय 20,000 ते ताका काडले आनी दिले 20,000 पयलीं। तो घेवन गेलो। आतां म्हटलें तूं कशें चालू कर ती कितें आसा ती। बरें म्हटलें तेच्या उपरांत हांवें एप्रिलान घर पाडलें म्हाजें आनी हळू म्हाजें काम चालू करीत गेलें। जशें म्हाजें काम चालू जाता तशें तेची डिमांड वाडत चल्ला। मागीर म्हाका लागलो 10 दी आनी फुडें कोणाक दिवंक जाय। मागीर आनी पेपर ना आनी हें म्हाजे सर सगळे डॉक्युमेंट लिगली आसलेले, फक्त कितें जमीन ती म्हाज्या नांवार नासलेली। हाऊस टॅक्स आसा म्हाज्या नांवार, लायट बील आहा म्हाज्या नांवार, उदकाचें बील म्हाज्या नांवार आसा आनी हांव आतां त्या धाकट्या भुरग्याक घेवन थंय रावतालें 4 वर्सां जालीं। तेन्ना म्हाका कोणी त्रास करूंक नासलेलो सर। जाल्यार तेका तेणी म्हाका डिमांड करीत गेलो, देवदास नायकान म्हाका डिमांड करीत गेलो आनी 10 आनी 20 आनी 30 अशें करता लास्ट तेणी म्हाका सांगलें तुका 50 दिवचे पडले। 50 तो 1 लाखार पावलो, 1 लाखार सर पावलो। मी म्हटलं तुका एक पेपर म्हाज्या हातीन पंचायतीन का दिवंक ना, हांव तुका कित्याक पयशे दिवं सगळे म्हणून जालें सर। जाल्यार तो म्हाज्यान तेचे मातशें बाचाबाच जालें हांव कितें करता, हांव पंचायती कडेन डायरेक्ट वयता आनी थंयसरूच पळयता म्हाजें कितें काम, म्हाका एनओसी बी तेंचे करता आनी रिक्वेस्ट करता आनी मागता आनी म्हाजें काम चालू करता। तूं हितून हें करूं नाका मागीर अशें करना। तेणी म्हाका धमकी दिली की तूं घर कशें बांदता तें पळया म्हटलें आनी तूं घरान कशें रावता तें पळया म्हटलें। तेका लागून हांव डायरेक्ट पंचायती कडेन गेलें, मॅडमीक मेळ्ळें, मॅडम अशें जालें। त्याच राती पंचायती कडेन वयच्या आदले दिसा राती तेणी तेचे कोण तरी जे जमीन नांवार आसले तेचे नातवांक तेंच्यांनी सांग, तेचे कोण तरी ते फ्रेंड तेचे फ्रेंड तेंचे नातू आनी हो स्वता येवन त्या दिसा म्हाजो घोव घरान नासलेलो, तो गेल्लो फ्रेंडा कडेन। हांव म्हाजे 1.5 वर्साचें चेडूं आसा ते रावताले आनी रातोरात हेंच्यांनी कितल्यांक 9:30 पावणे 10 सुमार म्हाजें चेडूं न्हिदला आनी हांव लायट बंद केली बरो हेंच्यांनी येवन घबाघप सगळे म्हाजे ते खांबे पिलर आसलेले, सिमेंटाचे पिलर आसलेले भितून ते तोडफोड तेंच्यांनी केली। तोडफोड करना बरो सोमतें हांव गेलें, म्हाज्या घोवाक फोन मारलो, सोमतें हांव घोव घेतलें, तेच्या फ्रेंडाक 2-3 घेतलें आनी हांव गेलें पुलिशनार गेलें। सांगलें पुलिशनार अशें सर जालां म्हटलें। सर म्हणली तेंकां आफय मारली। सोमतें इमिजिएटली सरान तेंकां आपयली। 13 तारखेक सर आमकां तेणी 11 सुमार सकाळीं आपयलें आनी सर टोटली एप्लिकेशन बरयलें आनी गेलें। तेंकां आपयलें, ते म्हणूंक लागले सरान तेन्ना एक्शन घेतली, तेंच्यावर आपण समती एक्शन घेता म्हणलो, पण ते तेन्ना सराच्या फुड्यान म्हाजे सॉरी मागलें, हे पांया पडलें म्हणलें हाचे फुडें आपूण तुज्या वाटेक वचना, तूं घर कितें बांद, बाकी कितें जाता आमी उलोवया म्हणूंक लागलें। मी म्हटलें बरें म्हटलें। तरी पण हांव घरा येयलें, म्हाजें हळू काम चालू केलें। चालू करना बरोबर परत तेंच्यांनी परत तेंची थंय येवन दादागिरी करूंक लागली। आज मोबाईलमध्ये मीडियामध्ये मी जो एक व्हिडिओ व्हायरल करताना बघितला आहे की एक बाई माझ्यावर आरोप करते की मी तिचं घर मोडलं आहे, पैसे मागितले म्हणून आणि तिला त्रास देतो आहे, पण यात काही तथ्य नाही। तिचा उपयोग ते माझ्या राजकीय जे माझे शत्रू आहेत ते तिचा उपयोग माझ्या विरुद्ध करून घेतात। मी वेळ आली की सदर पुरावे जे काय आहे ते मी उघड करीन। मी सर्वांना सांगू इच्छितो की माझा या प्रकरणाशी तिचं घर मोडतोड झालं काय झालं याचा माझा काहीच संबंध नाही, कारण तो प्लॉट जो भूखंड आहे तो माझा नाही, मी त्याचा मालक नाही, त्यामुळे तिला त्रास देण्याचा माझा काही प्रश्नच येत नाही। मजगती साळ पंचायती वतीन शेनवारा देविदास नायक आणि अनिकेत नायक हांच्या आड दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या। पंचायतीच्या नावान पैसे घेवपाच्या प्रकरणाची कारवाय करची अशी मागणी पंचायतीन पुलिशे कडेन केल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।